Page number 20, A36. Papa amco tumo kurtai, amche modeche sugdatai, homo kurkundin vasnakum, aples civitu cabidu, tuce kutumek daizata, pavat viswas mokutsarta, tuce kutumek daizata, pavat viswas mokutsarta. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं तुमचे सोवे आसूं. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो तुमकां माये मोगाचो येवकार दिता ह्या मिसान वांटो घेवच्याक आयज जावन आसा दुसरो दीस नोयनाचो भाग्यवंतीनासाच्या नोयनाचो दुसरो दीस आनी आयज असो विशय दवरलेलो आसा स्फूर्ती जेजूचो पाटलाव करूंक म्हजे भयणीनो आनी भावनो आमी सगळीं जाणां जेजू फाटल्यान वेता ताचो पाटलाव करता पूण आमकां केन्ना केन्ना एक स्फूर्ती येता देव आमचे कडेन उलयता आनी आमकां आमचे दोळे आनी आमचे कान उक्ते करता आनी आमकां परतून एक नवी दिशा दिवंक लागता हे भाशेन भाग्यवंतीनासाच्या जिवितान घडलें आयज आमी भाग्यवंत ब्रिजीत ही एक मोटवाशी ती काजारी आसलेली मागीर ती मोटवाशी जाली आनी हे परी तिणेन आपलें जिवीत सगळ्यांच जेजूक भेटयलें तर तिची एक धूव कॅथरीन ऑफ स्वीडन ती एक सांत जालेली आसा तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो आमी पळयता कशे भाशेन देव आमचो परामोस करता आनी आमची काळजी घेता आमी तो ताका सहकार करूंक ना जाल्यार ह्या वेळार आमचे हात जोडून ताचे बोगसणे मागया हांव पातकी सोरपोदितात देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासत घेवन सुद्दां सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता तकल्यो बागोवन आशिर्वाद घेवया सोरपोदेदात देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं मागुया बापा तुज्या पुताच्या कोश्ट मरणाचो न्याय करून तुजे कडेन एकवटलोले भाग्यवंत ब्रिजिताचे काळीज खुरसायिल्ल्या जेजूच्या व्हडत्या मोगान तुवें पेटयले त्याच मोगान आमचीं काळजां पेटय आनी कोश्टवतल्या आमच्या भावा भयणी थंय काकळूत दाखोवन तिचे बरोबर जेजूचे सासणीक मोहिमेची भागीदारां जावंक आमकां फावो कर म्हण मी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया जेरमियस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप सर्वेस्पराचें उतर म्हज्या कानार सादलें वच आनी हें उतर जेरुजाल्याच्या कानार व्हडल्यान सादय सर्वेस्पर अशें सांगता तुज्या तरण्यापणाच्या मोयपासाचो म्हाका उगडास येता तुज्या अकोलपणाल्या दिसांच्या मोगाची याद येता अरण्यांतल्यान कमायस करून नासलोले जमनींतल्यान तूं म्हजे फाटल्यान आयली
इस्रायल सर्वेस्पराक संस्कारलेली पोरजा आसली. ताचे पिकाचें पुरतम फळ ती. तें खातलो तो गुन्यांवकार जातलो आनी ताका वायट जातलें. पिकाळ देसांत ताचीं फळां खावंक आनी ताची गिरेस्तकाय भोगूंक हांवें तुका हाडली. पूण तूं भितर सरली तेन्ना तुवें म्हजो देस बोश्टायलो आनी म्हजें दायज कांटावलेचें करून सोडलें. सर्वेस्परकूय आसा अशें याज्ञिकांनी कधीच विचारूंक ना. सुमूर्त राखतात तांणी म्हाका वळखूंक ना. गवली म्हजेर कळपले. प्रवादी बालामाच्या नांवान संदेश सांगूंक लागले आनी मोल नासलोल्या वस्तू फाटल्यान गेले. हें पळोवन तूं मोलबा ओजाप जा, तोटाक जा. तोटाकून सारकेंच मोने राव, उलयतात तो सर्वेस्पर. म्हजे पोरजेन 2 वायटां केलीं. तांणी भुंयेरां मारलीं, फुटकीं आनी उदक दोरोना उपकारनांत तोसलीं भुंयेरां. आनीक म्हाका जिव्या उदकाची जोरीक सोडलो. देवाचें उतोरें. देवाचे वळकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. तुजे सवें सर्वेस्परा आसा जिविताची जोर. जबाब. तुजे सवें सर्वेस्परा आसा जिविताची जोर. तुजें बोलेपण सर्वेस्परा मोलबा इतलें उंच. तुजें विस्वासपण कुपां पर्यंत पावता. उंच उंच पर्वता सारकें तुजें प्रमाणीकपण. समदिरा वरी कोल तुजी निवाडी. आमचो जबाब. तुजें सवें सर्वेस्परा आसा जिविताची जोर. कितलो अमोलीक देव मोग तुजो. देखून मनशांचीं भुरगीं तुज्या पाकाट्यांकाल आसरो घेवन येतात. तुज्या घराण्यांतले सुबापणीन तीं सगळीं दादोस जातात. तुज्या गोडसाणीची घसघशीत जोरींतलें तूं तांकां पिवंक दिताय. आमचो जबाब. तुजे सवें सर्वेस्परा आसा जिविताची जोर. कित्याक तुजे सवें आसा जिविताची जोर आनी तुजेच उजवाडांत आमी उजवाड देखता. तुका वळखूंक पावल्यात तांकां तुजो मोग सोदून दाखय. प्रमाणीक काळजाच्या मनशांक प्रमाणीकपणान वागय. आमचो जबाब. तुजे सवें सर्वेस्परा आसा जिविताची जोर. उद्गाराक उबी रावया. सर्वेस्porak zoi zoi. सर्वेस्porak, सर्वेस्porak, सर्वेस्porak zoi zoi. बापा स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या दोनया हांव तुका दिनवासतां. कित्याक सर्गीचे राजाचे गूट तुवें ल्हानाक उक्ते केले. सर्वेस्porak zoi zoi. सर्वेस्porak zoi zoi. सर्वेस्porak, सर्वेस्porak, सर्वेस्porak zoi zoi. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. मातेवा पोरमोणे
जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या. शिष्यांनी लागीं सरून जेजूक विचारलें, वोपारांनी तांचे कडेन कित्याक उलयताय? ताणें परतिपाळ केलो, कित्याक स्वर्ग राज्याचे गूट ओळखूचें देणें तुमकां दिल्लें आसा, तांकां येरांक ना. आसा ताका देव आनीक दितलो आनी ताचें माप बरोवन ओत्तलें. पूण ना ताका आसुल्ले पर्यान ताचे कडलें देव काडून घेतलो. देखून हांव वोपाऱ्यांनी तांचे कडेन उलयतां, कित्याक पळयोवनूय तांकां दिसना आनी कान दिवनूय तांकां आयकना, न्हय म्हूण समजोयना. इजायस अशें आदींच सांगुल्लें तें तांचें सवें पाळोवन येता. आयकून आयकून तुमकां समजोचें ना, पळयोवन पळयोवन तुमकां दिसचें ना. कित्याक दोळ्यांनी पळयना जावंक, कानांनी आयकना जावंक, मना समजोना जावंक आनी तांचें जिवीत बदलना जावंक आनी तांकां हांवें बरीं करिना जावंक, ह्या लोकांचें काळीज निबोर जालां. तांकां कानांनी सारकें आयकना आनी ताणें आपले दोळे धांपल्यात. पूण नदर आसलोले तुमचे दोळे आनी आयकून सक्ती आसलोले तुमचे कान भागी. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तुमी पळयतात तें पळोवंक जायते प्रवादी आनी प्रमाणीक मनीस आशिल्ले, पूण तांकां पळोवंक मेळ्ळें ना. पूण तुमी आयकतात तें आयकूनूय ते आशिल्ले, पूण तांकां आयकूंक मेळ्ळें ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. एकलो भुरगो हुशार वर्शी पूण बिलकूल अभ्यास करिनासलो. तो सगळें कोत्तालो, इस्कॉलान मस्ती कोत्तालो, दुसऱ्यांक पिडापीड दितालो. आनी एक दीस अशें जालें की तो घरा वेताना ताचेर एक मोटर येवन आदवलें, तो बी पडलो, बेशुद्ध जालो, हॉस्पिटलान व्हेलो. आनी हॉस्पिटलान सगळीं जाणां ताचो परामर्श कोत्तालीं. आनी कोत्ता आसतना तो म्हणना हितून न्हिदलोलो आसतालो आनी लोक ताचे विशीं उलयताले. ते म्हणटाले देवान ताका कितली देणी दिलेली आसा, पूण हो भुरगो सगळें तें वापरचें आसतना वापरिना. आनी हेंच शुभ वर्तमान म्हणून हितून एके वतीन ताचे सरशी सादलें जालें. दोळे आसून पळोवची ताका शक्ती आसून तो पळयना. कान दिलेले आसात ताका देवान, ताका समजणी बरी येता, पूण ती समजणी तो वापरिना. हें ताणें आयकलें आनी आयकल्या उपरांत भितरल्यान ताचे मदें कितें तरी नवें जावंक लागलें. नवी स्फूर्ती आयली ताचे मदें. हे परी देव ताचे बरोबर उलयलो आनी ते मेरेन सान बरो जाल्या उपरांत इस्कॉलान हो सगळें परस एकदम बरे भशेन अभ्यास करूंक लागलो, पयलो नंबर काडूंक लागलो. आनी तातूंतच न्हय, कितली देणी देवान ताका दिल्ली, सगळ्यांनी तो एकदम उत्तम जालो. सगळे जाण म्हणल्यार हितून खुशाल जालीं, पूण हें कशें घडलें काय म्हणून ताका विचारलें. आनी ताणें सांगलें, त्या दिसा जेन्ना हांव अंथरुणार आसलोलो आनी हांव दोळे धांपून थंयसर न्हिदलोलो आसलोलो पूण जागो आसलोलो, हें सगळें हांवें आयकलें. आनी त्या दिसा सावन म्हजे दोळे उक्ते जाले, म्हजे कान उक्ते जाले आनी हांव आतां हे भाशेन जिवंक लागला. देवान दिल्ली देणी हांवें देवाक दिली आनी ताणें म्हाका ही शक्ती घोटाय दिली आनी हांव आतां
कुरपेन बरोवन एके वतीन सगळें बरें करूंक लागलेलो आसा. आदी हांव देवाक मानतालो पूण चड स्वार्थी आसलेलो. ही स्फूर्ती म्हाका आयिल्ली आसा. हेच भाशेन भाग्यवंत इनासाच्या जिवितानूय जालें. तो संवसारी पद्दतींनी आपलें जिवीत सारूंक सोदतालो पूण ताचेर तो अपघात जालो तेन्ना तो घरान न्हिदोन आसलेलो. ताणें रोमांस पुस्तकां मागलेलीं. ताचे वोनयेन हाडून 2 पुस्तकां दिलीं. एक म्हणजे जेजू क्रिस्ताचें आनी दुसरें म्हणजे सांताचें. ताणें तें भायर उडयलें पूण तिणें पोत्तून हाडून थिचो दवरलें. कितें तरी ताचे मदें जालें आनी तो वाचूंक लागलो. आनी वाचतना ताका 2 जाण सांपडले. एकलो सांत दोमिंग आनी दुसरो सांत फ्रांसीस दे आसीस. हे दोगूय जाण आपलें जिवीत पयलें आपले अस्तुंगी जियेताले पूण मागीर तांचें सगळें कितें जालें तरी आनी ते आपलें जिवीत जेजू पासत जिवंक लागले. आनी जेजू तांचो सगळोच जावंक लागलो, मास जालो. आनी ते परी तांचें जिवीत ताका आदारून ते जिवंक लागले. आनी इतलें ते करूंक लागले की ताणें हें वाचल्या उपरांत ताचे दोळे उक्ते जाले. तो म्हणूंक लागलो ताणीं तर हे भाशेन केलां जाल्यार हांवेंनूय करूंक फावना. हांवें तेच भाशेन कोत्तलो आनी तांचे केन उदेक कोत्तलो. कित्याक हांव संवसारांत म्हज्या व्हडपणा पासत जियेतालो. आतां हांव जेजूच्या व्हडपणा पासत बापायच्या व्हडपणा पासत जियेतालो. आनी हे भाशेन ताचें जिवीत सगळेंच बदल्लें. ताका एक स्फूर्ती आयली आनी ते मेरेन सावन जेजूचो पाट लाव ताणें खोलायेन करून घेतलो. भयणीनो आनी भावनो, आमचे मदें तशेंच जाता न्हय. आमी जेजूचो पाट लाव कोत्ता पूण केन्नाय केन्नाय देव आमच्या काळजांत आपलें उतर वंपता आनी ताका मागीर खूब फळांय जावंक लागतात. आमी पळोवन आतां दुसरेच भाशेन पळोवंक लागता जशे भाशेन देव पळयतात ते भाशेन. आनी जशे भाशेन देवाक म्हजें सगळें पळोवंक जाय ते भाशेन हांव पळोवंक लागता. आनी हें अशें आमचें सगळें घडलेलें आसा न्हय. आनिकूय तें खोलायेन घडच्याक आयज आमी देवा कडेन भाग्यवंत इनासाच्या मध्यस्थीन आनी ब्रिजिताच्या मध्यस्थीन आमी मागया आनी ती आमकां मदत करतली आमचें जिवीत अदीक खोलायेन जिवच्याक. सगळीं जाणां आमच्या हात अशें उंटयेन दवरया, दोळे बंद करया आनी प्रत्येक सुस्कारान जेजून आमी बरोवन येता. कित्याक जेजूजान आसा जिवीत आनी हें जिवीत आमकां प्रत्येक सुस्कारान मेळटा. सुस्कार भायर सोडटना एके वतीन आमी मोत्ता, सगळें आमचें सरचें हात इतलें भायर काडटा तें सगळें ताचें दवरया आनी नवें जिवीत जेजू सगळें पोत्तून जिवंक ताचें सगळें पुनर्जिवन जावया. प्रत्येक सुस्कारांत आमकां ही संदी मेळटा. जशे भाशेन ब्रिजितान आपलें जिवीत जेजूच्या कोश्ट मरणाचेर नियाळून ती इतली सोंसणीकायेची जाली. आस्त्या तोंडान ती सदांच भोंवताली आनी सगळ्या जाणांक सवें ती खालती आनी दुलोप काळजाची जावन जेजू सारकी अदीक आनी अदीक जियेताली. आमी तेच भाशेन जिवंक लागया. देव आमकां आपल्या एकवटांत दवरूंक आवडटा आनी आमी आशेता. तर ह्या वेळार ताका एकवटोन सगळ्या संवसाराच्या लोकां पासून आमी मागया. ह्या दिसांनी कोरोना व्हायरसाक लागून कितलेशे लोकांच्या जिवितान घडटा. ताणें आमकां कृपा दिवची आनी हे कृपेन बरोवन देवाचो आनी जेजूचो पाट लाव आमी खोलायेन करचो म्हणून हे मागणें आमी आतां देवाक भेटोवया. सोरपोदेदरा आनी काकळुत्सरा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टोतले पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती खोणवाळेन आयकून घे. ह्या उचीत जाल्ली सुरू पेस्ट पिडा नियंत्रणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेचे बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन.
page number 31, C9. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सूर पुदितात देवा बापाक मानता तसलीं जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा, भाग्योंत ब्रिजिताचो उगडास करून हो योद्न आमी तुका भेटयता. ताचे वरवीं आमच्या पातकांचें बोगसणें आमकां दी आनी आमची जिणेच्या दिसा दिसाच्या आडकोळींनी आनी ताळण्यांनी आमकां शासनाची सोडवण ते वाटेर आमकां थीर करून दवर. तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. आमची काळ जावं उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पुदेदार आनी शासनाच्या देवा, सोर्वकालीन सोर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सुर्गींच्या राज्या खातीर आपलें जिवीत जेजूक भेटयलें त्या भोगतां पासत तुज्या विचित्र मोगाची मांडावळ आमी वाखाणटा. आपल्या औरंबाच्या पवित्रपणाक तूं मनशा कुळाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्याच जिवितांत तूं आमकां चाकोंक दिताय. देखून सगळ्या देवदूतांनी भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संसार भल्ला तुज्या वैभवान. उसर्गीं तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उसर्गीं तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वच्या आदीं जेजून उणो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा. ते आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी साशणीक कोरोराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. वाडताचो गूड पोरगोटुया. तुझ्या घरचा आणि पुनर्जीवन
बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलो लेज पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती तिचे पुती बागयोन झुजे बागयोन दोरमदूत आनी सर्वकालीन तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजून आमकां मागणें शिकयलां तें ताका एकवटोन स्फुर्तीन ताचे म्हणया. आमच्या बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो आशेन ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी चोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणांक. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोरदूतांक म्हणलें आनी आतां आमकां घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावडाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोव्या आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. Amen. जेजूक आमी आत्मीकपणी शेवंक हें मागणें म्हणून ताका स्विकारया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोरशिल्लो कोडसुरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. Page number 51, D8. I'm
मागुया. सुरपोदिदाद देवा आमच्या बोव मोगाळ बापा, बागयोन ब्रिजिताच्या पोरबे दिसा हे देवीक जेवणांत आमी वांटो घेतला. ताचे वरवीं आमच्यो मोती उजवाडाय आनी आमचीं काळजां मोगान पेटोय. अशें आमचें जिवीत खोतखोतीत ओतरेकांनी आमी तुका मानता तसलें कोन्यांनी बरो. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवीन. आमेन. सगल्यांक तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. देवान तुमचेर आशिर्वाद घालचो आनी अदीक देवाचें उतर आयकून आमकां स्फूर्ती मेळची, ताचें जिवीत अदीक आनी अदीक बाळगून दवरून आनी ताचे प्रमाणे जियोंक. सर्वेस्पोत तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. आनी सोरपोदिदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. लॉयलाच्या भाग्योदिनासाक मागणें. लॉयलाच्या भाग्योदिनासा पवित्र आत्म्याचे कृपेन आनी आंकवार मारीचे राखणे खाल तुजें संवसारीक जिवीत सारकेंच सोदून आनी मोन बदलून सगल्या काळजान तुवें जेजूचो पाटलाव केलोय आनी बापाची व्हडान व्हड मोहिमा सोदून पवित्र सभेच्या चाकरेक तुकाच समर्पून दिलोय. जेजूचे आत्यार जावन आनी ताकाच फुडारी कसो धरून पवित्र सभेचे सेवेक आनी सोडवणेच्या कामाक एक नवी जेजूची सभा तुवें घडोवन हाडली. हें सगट आख्या मनशा कुळाक बापाचें एक व्हडतें देणें म्हूण वळखून ताका आमी काळजान थावन आर्गां दिता. आनी आतां तुज्या पावलांनी चलूंक आमकांय तुजो आदार मागता. तो जण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्योन दिनासा कडेन मागचें. ह्या सगळ्या उपकारां खातीर आदी फुडेंच आमी जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक दिनवासता आनी तुज्या उतरांनी आमचेंय जिवीत देवाक समर्पिता. घे दोनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज आनी सगळें म्हजें तितलेंय तुवें म्हाका तें दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणे तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Page number 232, U3.